Page number 13, A26. Sogli ami ekdai zahuya, sogli ami lagi soria, donya deva wakoluya, anudam to takasoya, taranatu korok donya, chivitatu sorodonya. Amka burgya tuvardakoy, tuja raja dvorun avoy. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, आयज आमी भाग्यवंत इनासाचे नोयेन हो विशय जाल्लो आसा. मागणे आनी कशे भाशेन ते मागणे आमच्यान सदांच दवरूंक जाता. एक देवसांव कशें मागणें करूंक जाय आमी, हो जावन आसा विशय. पूण आयज आमी रुडॉल्फ आक्वाविवा आनी ताचे सांगाती गोंयांत कुंकोली ते मार्तीर जाले. हे जेजुईट पाद्री आनी ब्रदर्स आनी तांचे बरोबर आनीक लोक मेले. तर आमी सगळ्यांक तांचे पासत विनंती करया, आमकांय देवाचो मोग आमच्या काळजांनी रिगोवंक आनी ह्या मोगान दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करूंक. तुमची खाजगी मागणी तेसां आसा ती मनांत दवरात आनी ह्या मिसाचें जे खेरीतीन तेसां आसा तें मनांत धरून ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरया. आमी जशे भाशेन देव आमकां राखता सांबाळटा ते भाशेन आमी देवाची चाकरी सेवा आमी करिना, ताका आमी बाळगून धरिना, ताका आमी किंकोंत कोत्ता, ताका कुसोंक लायता, उडयता ताका तसो. पूण तशें केलें की ना आमचेंच जिवीत मागीर पिड्यार जाता. आमच्या पातकांची दूख धरया आनी देवाचें बोगसणें मागया. हांव पातकी सोरपो दितात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सुदां सांकवार मारयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर्प दितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मोहिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया, सोर्प दितात देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाचे शेळये, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकळूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. मागुया. सोरपुदेदार आनी काकळूतसार देवा, तुजी दया आमी खालतेपणी मागता. रुडॉल्फ आक्वाविवा आनी ताच्या सांगात्यांक उतरान ओ क्रिस्ती लोकांक तुवें तुज्या एकल्याच पुताची ओळख मेळोशी केली. तांचे विणवणेन त्या लोकांक भावार्थांत थीर कर म्हूण आनी आमी तुजे लागीं विस्वासान मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चिंत दिवन आयकुया. जेरमायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परान म्हाका अशें सांगलें,
वच आनी पेंगटाक बांदपाचो एक रुमाल घे आनी तुज्या पेंगटाक बांद, पूण तो उदकान बुडोय नाका. सर्वेस्परान सांगलोले प्रमाणें हांवें एक रुमाल विकतो घेतलो आनी तो म्हज्या पेंगटाक बांदलो. दुसरे फावट सर्वेस्पोर म्हजे कडेन उलयलो, तुवें विकतो घेतलाय आनी तुज्या पेंगटाक बांदलाय तो रुमाल घेवन उठ आनी युफ्रातेस नदीशी वच आनी थंय एका खोडपाच्या खोणकुलांत तो लिपय. सर्वेस्परान सांगलोले प्रमाणें हांव गेलो आनी युफ्रातेस नदीशी हांवें तो लिपयलो. जायत्या दिसा उपरांत सर्वेस्परान म्हाका सांगलें, उठ आनी युफ्रातेस नदीशी वच आनी थंय हांवें लिपोवन दवर म्हूण सांगलोलो तो पेंगटा रुमाल घे. म्हणटच हांव युफ्रातेस नदीशी गेलो आनी तो पेंगटा रुमाल सोदून हांवें तो लिपयलोलो त्या जाग्यावेलो काडलो. त्या रुमालाच्यो वाडऱ्यो जाल्यो आनी तो कित्याकूच उपकार नासलोलो. तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. सर्वेस्पोर अशें सांगता, हेच भाशेन हांव जुदाच्या आनी जेरुसाल्याच्या गोरवांच्यो वाडऱ्यो कोत्तोलो. म्हजीं उतरां आयकुचे सुवातेर ही नोश्टी पोरसां आपल्या दारूण काळजान चोलता, पोरक्या देवाचो पाटलाव करून तांची सेवा करता आनी तांकां बोसता. तर ती पेंगटाच्या निरुपयोगी रुमाला पोरी जातोली. कित्याक जसो एक पेंगटा रुमाल मनशाक चिकटून उरता, तशेंच जुदाचें आख्खें घोराणें म्हाका चिकटून उरचें म्हूण हांवें येवजिलें. अशें उलयता तो सर्वेस्पोर. हे पोरी, ती म्हजी पोरसां, म्हजी मोहिमा, म्हजो मान आनी म्हजी वडवीक जावंक पावतोली आसली, पूण तांणी म्हजें आयकूंक ना. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. सोबाब, तुमकां जल्म दिला त्याच देवाक तुमी आतां विसरतात. सोबाब, तुमकां जल्म दिला त्याच देवाक तुमी आतां विसरतात. तुमकां रोचल्यांत त्या खोडपाक तुमी आतां विसरतात. तुमकां जल्म दिला त्याच देवाचो तुमी आतां उगडास करिनात. सर्वेस्परान हें देखलें आनी आपल्या रागाच्या जाळान आपल्या पुतांक आनी धुवांक ताणें पोरो घाली. सोबाब, तुमकां जल्म दिला त्याच देवाक तुमी आतां विसरतात. ताणें अशें म्हणलें, म्हजें मुखामोळ तांकां लिपोवन दवरतलों आनी मागीर तांचें कितें जाता तें हांव पळयतलों. कित्याक खरेंच म्हणल्यार ती एक नागोप्यांची संसत, काळजांत विस्वाशीपण नासलोली असलीं भुरगीं तीं. सोबाब, तुमकां जल्म दिला त्याच देवाक तुमी आतां विसरतात. कांयच न्हय ताका देव करून म्हजी आदावट तांणी पेटयली. कांयच न्हय तांकां धरून तांणी म्हजो राग चडयलो. देखून पोरसां न्हय तसल्या लोकांक घेवन हांवूय तांची आदावट पेटयतलों. निर्बुद्ध्यांच्या राष्ट्रांत धरून तांचोय राग हांव चडयतलों. सोबाब, तुमकां जल्म दिला त्याच देवाक तुमी आतां विसरतात. उद्गार. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy. आपल्या रोचना भितर मालगोडी जावंक आमी आपले उदार कुशेन स्वता उतरा वरवीं बापान आमकां आपली मोगाळ भुरगीं केलीं. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवें आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून दुसरी एक वपार तांकां घाली.
सांसवाच्या बिया सारकें सुर्गींचें राज. एका मनशान तें बी घेवन आपल्या पोरसांत रोयलें. तें खरेंच सगल्या बियां वन ल्हान, पूण वाडटोच सगल्या झाडां पेड्यां वन उंच जावन ताचें झाड जाता आनी वाऱ्यावेलीं सुकणीं येवन ताच्या खांद्यांचेर वस्ती कोत्तात. ताणें आनी एक वपार तांकां सांगली. एके बायलेन आमटें घेतलें आनी 3 मापां पिठान तें पुरलें आनी सगळेंच पीठ फुगलें. ते भाशेन सुर्गींचें राज. जेजून वपारीन सगल्यो ह्यो वस्तू पोरचेक सांगल्यो आनी वपारी बोगोर तो तांचे कडेन उलयनासलो. वपाऱ्यांनी उलयतलो संवसार रचलोल्याक गुपीत आसलेल्यो वस्तू उक्त्यो कोत्तलो अशें प्रोवाद्यान बाकीत करून सांगलोलें तें खरें जालें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणली तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी सगळीं जाणां जिवीं कशीं आसात तें तुमी जाणत न्हय. कशीं आसा? सुस्कार घेतात म्हणून. सुस्कार ही आमची कूड पळय आसा आनी कुडींत मन आसा तें जिवें दवरता. सुस्कार नासलो तर आमी मोत्तेल्या, वय की ना? तर सुस्कारा भाशेन मागणें आनी सुस्कार एकूच कशें धरूंक जाता आमच्यान. मागणें म्हणजे कितें? मागणें म्हणजे आमचो संबंद देवा बरोबर. पूण एक जाण जावया की देव आमचे बरोबर हो संबंद सगळो गत दवरता. सुस्कार सगळो गत आमचे सोबे आसा, ताका लागून आमी जिवी आसा. हें कळ्ळें जाल्यार बाकीचें सोंपें. सुस्कार सगळो गत आमचे सोबे आसा. जितले फावटी आमी सुस्काराक हाजीर जाता ताका आमच्यान म्हणूंक जाता मागणें. हो संबंद ताचे बरोबर जोडून घेतलो की ना, तेन्ना आमी ताचे बरोबर एकरूप जावंक लागता. जशे भाशेन पयले वाचपान आमकां जेरेमियाच्या जिवितांत देवान ताका कितें सांगलें? ते रुमाल घे आनी पेंगटाक बांद, मागीर तो थिंचोर पूर. कितें म्हणून दाखोवंक सोदतालो? आमी तो देवा विरेत जियेत जाल्यार आमी कुसून वेतल्या, आमचे वाद जातल्यो आनी ते भाशेन आमी तो देवाक चिटकोन रावत जाल्यार आमकां ताची सगळी ऊब येतली, सगळें बरेंपण आमकां मेवतलें. तेच भाशेन जितली आमी सुस्काराक हाजीर जाता तितलें देवाचें रूप आमचे मदें वाडत वाडत वेता. आनी हे भाशेन दर दिसा आमी जितली ताका एकवटून रावता तितली आमी त्या सांसवाच्या बिया सारकें जाता. दुसरो लोक मागीर आमचेशी येवंक लागता. कित्याक लागून? देवाचें बरेंपण तांकां फावो जाता. देवाचो मोग, मोयपास, समजणी हें सगळें तांकां फावो जाता. आनी तें मेवलें म्हणटूच कितें जाता तांकां बरें दिसूंक लागता. ताचें जिवीत वाडोवंक लागता. तांकां उर्बा येता. खमीरूय तशेंच न्हय. खमीर तातूंत घातलें की ना सगळें पीठ मागीर फुगता आनी मागीर आमच्यान आनीक लोकांक उणें वो दुसरें कितें दिवंक जाता. तेच भाशेन वपाऱ्यांनी तो कित्याक सांगतालो आमकां, कित्याक उलयतालो? आमचें मन पळय आहा तें उक्तें करच्याक, उजवाडून हाडच्याक, स्वतान आमकां भरच्याक. तर आमी जितलीं ताका हाजीर जातल्या होच जावन आसा आमचो जिविताचो हेतू. कित्याक? सुस्कारा विरेत आमच्यान जिवंक जायना. तेच भाशेन देवा विरेत आमच्यान जिवंक जायना. आनी आमकां तर हे भाशेन जिवंक जाय जाल्यार सोंपें जेजूच्या जिविताचेर आमी नदर मारया. जेजू कसो जियेतालो? रातचो सगळें सोंपल्या उपरांत तो आपल्या बापायशी वेळ सादतालो आनी रातभर हे भाशेन मागण्यांतूच आसतालो. न्हिदतालो खरो
पूण मागणें ताचें सगळें चालू आसतालें आनी सकाळीं उठलो की ना पोत्तून तो मागण्यांत बापायशी रावतालो आनी हे भाशेन आख्खो दीसभर मागीर ताका ती मागण्यांची गोठाय मेवताली आनी ते गोठायेन देवाचो मोग तो दुसऱ्यांक अणभवूंक दितालो उतरांनी कोन्यांनी आनी चालींतल्यान तेच भाशेन आमी जरी तर आमकां पूर्णपणे पेकोवणी मेळोंक जाय जाल्यार आमी सगलो गत ताका आजीर जावंक जाय चड करून रातची तर आमी 5 मिनट ताका एकवटोन रावत सुस्काराक आजीर जायत आनी सुस्कारांत आमची सगळीं चिंतना भावना ताचे सरशीन आमी ती ओपून दीत जाल्यार पळयात सोंपेपणी सगलें ताचें बरेंपण आमचें सगळें बरोवंक लागतलें आनी रातभर हे भाशेन बरोवन आमी सारकीं एकदम चार्ज जातलें हांव सकाळीं उठलीं म्हणटच तेच भाशेन आमी ताका मागण्यांत रावलीं की ना मागीर ती ताची गोठाय तें ताचें आसप आमच्या उतरांनी कोन्यांनी चालींतल्यान सगल्यांक अणभवूंक मेवतलें आनी आमी सोंपेपणी विस्कटचें ना पूण थीर ताका एकवटोन रावतले हांव आनी ताचें सगळें आमी सगळें करूंक लागतलें हातूंत कितें जाता आमकां आनंद मेळटा शांती मेळटा गोठाय मेळटा उर्बा मेळटा आनी आमी आमचो जीव पर्यंत दिवंक तयार आसता रुडॉल्फ आक्वाविवा हो एक तरणाटो जेजुईट इटालियन पाद्री गोंयांत आयलो जेजुईट पाद्री आनी ताचे बरोबर आनिकूय आसलेले दुसरे म्हणना हितून स्पान्याचे फ्रांसाचे आनी पुर्तुगालाचे आसलेले ते म्हणना हितून गोंयांत वावुरताले पयलो आयलो म्हणना हितून फ्रांसीस शावेर ताचे उपरांत हे दुसरे आयले आनी हे साल्सेटच्या बागांत वावुरताले ताका तो हुशार आसलेलो म्हणून ताका दिल्लीक धाडलो फातेपूर सिक्री आनी थंयचो तो अकबर बादशाह आसलेलो ताचे बरोबर तो वावुरतालो ताका तो जेजूचो मोग उगडापो करून अणभवूंक दितालो ताणें अणभवलेलो पूण ताच्यान आपलो धर्म मुसलमानाचो सोडूंक जायनासलेलो कित्याक तो त्या धर्मांत वाडलेलो म्हणून पूण ताका क्रिस्ताचो खूब म्हणना मोग आसलेलो आनी फादरीक अशें कळ्ळें की म्हज्यान हांगसर रावन कांय करूंक जायना हांव परतून गोंया वेता गोंय आयलो गोंय आयल्या उपरांत हांगसर लोक म्हणना हितून उत्सांबळ कसो जाल्लो कित्याक ते जेजूचो मोग अणभवूंक तयार नासलेले म्हणटच ताका तो तांचेशी गेल्या उपरांत ताणें ताका मारून उडयलो पूण तो मोत्ताणा तांकां वायट करूंक ना ताणें तांकां फकत जेजूचो मोग दिलो आनी तांचे पासून तो मेलो आनी तो आनी बाकीचे आनी क्रिस्तांव आमचे मारतीर जाले तर आयज आमी तांचे फेस्त समोरमता कुंकोळी ह्या आमच्या फिरगोजींत आनी त्या भागांत तर आमी त्या सगल्या लोकां पासून मागया आनी सगल्या गोंयच्या लोकां पासून मागया आमी सगळे जाण भाग्यवन फ्रांसीस शावेरचे भक्त तर हे आमचे भाव आमच्या धर्मा पासत जेजूच्या मोगा पासत मेलेले आसात तांकांय आमी वयर काडया वंदिवया आनी तांचे विनवणेंत आमकांय जेजूचो मोग दुसऱ्यांक वांटूंक मागण्यांतल्यान दिवंक आमकां कृपा मागया सगळीं जाणां एकूच मिनट आमच्या हात अशें उंटयेन दवरया दोळे बंद करया प्रत्येक सुस्कार घेतना जेजून आमी बरोवन येता जेजू सगळें आमचें सगलें भितरलें आहा तितलें दवरया आनी हे परी ताचे सगळें आमकां अदीक आनी अदीक घोटाय मेळटली असलें देवस्पण आमचे मदें आसलें की ना मागीर आमी अदीक आनी अदीक जेजू सारकीं जावंक लागतलें कित्याक आमच्या उतरांनी कोन्यांनी चालींतल्यान तो दुसऱ्यांक आलाशिरो दिवंक लागतलो सगल्या संवसारा पासत आतां आमी मागया सोरपोदेदारा आनी काकळूतसारा देवा तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवाळायेन आयकून घे यावचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता
हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. आमेन. Page number 38, C24. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपो दितात देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आन्याके पवित्र सोबेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन आमच्या सुर्गींच्या बापा, तुज्या एकल्याच पुतान रोक्त साक्षांक न्हयच उतरान बोगदेक दिवन कोश्टां दोगां मदें थीर रावंक शिकयलें. रुडॉल्फ आक्वाविवा आनी सांगात्यांनी तुज्या रोगता साक्षांनी कोश्ट मरण समरुंबून जेजूच्या मरणाचो योद्न आमी तुका भोक्तीन समर्पितांव आनी हें मरण आमचे जिणेंत फावो ते परी परगोटूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागतांव. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमची सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदेदारा आनी शासनाच्या देवा, सोर्वकालीन सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. रुडॉल्फ आक्वाविवा आनी हेरां ताच्या सांगात्यांनी जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपले रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट कोत्ताय आनी अशें तांचे असोक्तकायेन क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बोळ संपूर्णायेन परजोडायताय. देखून सुर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वीर निरंतरी संतोसान तुजी स्तुती गायतांव. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ते आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी साशणीक करोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड पोरगोटुया. सोम्या जेजू आमी ओडोक खाता आनी काशींतले पियेता.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती तुज्या पती बागयोन जुजय बागयोन दौरमदूत आनी सर्व कालीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजून शिकयलेले मागणे खरेपणी ताका एकवठोन आनी सगळीं आमची इंतेसां मनांत धरून आतां आमी ताच्या पवित्र आत्म्यान बरोवन म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्ल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकता. तर आमकां उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सोर आखातांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दौरून दुतांक पडलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक वांटया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आमी ओत्मीकपणी शेवंक हे मागणें म्हणून ताका स्विकारया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटतां. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. Page number 47, D2. Jesus आमी सगळी एक, आत्म्या वरवीं आमी सगळी एक, बापा मुखार आमी सगळी एक, आमी सगळी एक.
मागुया. प्रितीच्या बापा, सर्गींच्या स्वादीक जेवणान तुवें आमकां दादोशी केली. रुडॉल्फ आक्वाविवा आनी ताच्या सांगात्यांनी ह्या भाग्यवंतांचे देखी पोरमोणे तुज्या पुताचो प्रितीमोग आनी कोश्ट मरण आमच्या काळजांनी कोंचून आमचे दिसपोटे जिणेंत आमी दाखोवं आनी सर्गींची शांती आनी निरोंतरी भोगूंक पावूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. भयणीनो आनी भावनो, आमी सदांच ह्या मिसान वांटो घेवन देव आमकां कितलें बरेंपण दाखयता. कुडीक मनाक आनी आत्म्याक पेकोवणी दिलेली आसा म्हणून कितल्याशा जाणांनी म्हाका सांगलां आनी सांगत आसात. तर तुमकांय अदीक आनी अदीक बरेंपण फावो जावच्याक हें आतां मागणें आमी करून अदीक आनी अदीक जेजू सारकीं जावंक आमी मागया. लॉयलाच्या बागयोतीन आसा, पवित्र आत्म्याचे कृपेन आनी आंकवार मारीचे राखणे खाल तुजें संवसारी जिवीत सारकें सोडून आनी मन बदलून सगळ्या काळजान तुवें जेजूचो पाटलाव केलोय आनी बापाची व्हडान व्हड मोहिमा सोदून पवित्र सभेचे चाकरेक तुकाच समर्पून दिलोय. जेजूचे आत्यार जावन आनी ताकाच फुडारी कसो धरून पवित्र सभेचे सेवेक आनी सोडवणेच्या कामांक एक नवी जेजूची सोबा तुवें घडोवन हाडली. हें सगट आख्या मनशा कुळाक बापाचें एक व्हडतें देणें म्हूण वळखून तुका आमी काळजांत थावन आर्गां दिता. आनी आतां तुज्या पावलांनी चलूंक आमकांय तुजो आदार मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय तें बागयोंत येनासा कडेन मागचें. ह्या सगळ्या उपकारां खातीर आदी फुडेंच आमी जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक देन वाचतांव आनी तुज्या उतरांनी आमचें जिवीत देवाक समर्पितांव. गे दोनया, म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे पोरमोणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. सोरपोदेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताक एकवटोन ताच्या सांगाता जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Page number 232, U3. Sogle